जे नुव्याक आतां सध्या आयच्या ह्या प्रेसाक रिप्रेझेंट करता. त्याच बरोबर आमच्या मदीं आसा पोरयेचे काँग्रेसीचे आदले कॅन्डिडेट श्री रणजीत सिंग रावजी राणे, जे केरी सत्तरी हाका रिप्रेझेंट करता. त्याच बरोबर आमचे पोरयेचे ब्लॉक अध्यक्ष बाब प्रशांत गावडे, आमचे ऑल इंडिया फिशरमॅनाचे जनरल सेक्रेटरी, त्याचबरोबर कोर्तालीचे आदले कॅन्डिडेट बाब ओलेन्सियो सिमॉयल्स, मुर्मुगांवचे रिप्रेझेंट करता बाब जे शेडगांवकर आणि एशली पिंटो. आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार गोवा क्रांती दिसाक आमी पळयलें की जे लोक आपल्या अधिकाराक लागून जेन्ना आझाद मैदानाचेर गेले, ह्या सरकारान तांकां थंय हाडायले. आणि आज ज्या पद्दतीन गोंयच्या जमनीचे जे डिस्ट्रक्शन चल्लां हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडल्यान, ते आज प्रत्येक गोंयकार आज विटला. आता सगळ्या गोंयकारांक आणि खास करून भारतीय जनता पार्टीचो मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक, कित्याक आता इलेक्शनाचो फिवर, आज आमी सकाळी पळयले की तांची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मिटींग आशिल्ली. सो ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि गोंयच्या जनतेन हो 2012चो मॅनिफेस्टो ऑफ भारतीय जनता पार्टीचो मातसो याद करचो. हो तुमच्या माध्यमांतल्यान हे कॉपी तुमकां आमी दितले. पूण ह्या 2012च्या मॅनिफेस्टोन सगळ्यात महत्वाचे म्हणटा ते लास्ट जे हांवें हांगा हायलायट केला, ते तांचे प्रॉमिस, ते तुमच्या मुखार हांव वाचून दाखयता. रिजनल प्लॅन विल बी स्क्रॅप्ड and a new one to be drawn up with people's participation in a transparent manner. हे तेन्नाचे 3 लीडर हांचो फोटो आसा. तेन्नाचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब मनोहर पर्रीकर, तेन्नाचो तांचो अध्यक्ष बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि तांचे उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद भाऊ नाईक. आयच्या मिटिंगेक श्रीपाद नाईकूय आशिल्ले. आता मुद्द्याचेर येवया. मुद्दो असो की ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान, दोतोर प्रमोद सावंताच्या सरकारान ही जी प्रॉमिस 2012 दिल्ली, आज 14 वर्सां जाली ते नव्या रिजनल प्लॅनाचेर उलयत ना. पूण गोंयच्यो जमनी विकपाक एमेंडमेंटां हाडत आसा. पयलीं 17(2) एमेंडमेंट हाडले, जाच्या अंडर ऑलमोस्ट क्लोज टू 17 लाख स्क्वेअर मीटर ताणी इलिगल पद्धतीन कन्वर्ट केलो, which was struck down by the Honorable High Court, which the state government has challenged in Supreme Court. ताज्या उपरांत ताणी 39A म्हणून एक प्रकार हाडलो, जाच्या अंडर 12,78,000 रफली गोंयान ह्या सरकारान बेकायदेशीर कन्वर्ट केला. आता देशभर त्या TCP मंत्री आणि मुख्यमंत्र्याचे रेप्युटेशन इज एट स्टेक. म्हणून ते आपले नाव वाचोवपाक लागून ताणी 39A अंडर मे म्हयन्यान 4 मे टू बी प्रिसाइज एक ह्या TCP मंत्र्यान गोंयच्या जनते मुखार एक प्रपोजल हाडले, जातून 82.85 लाख स्क्वेअर मीटर जागो ताणी डिक्लेअर केलो एज नो डेव्हलपमेंट एरिया, नो डेव्हलपमेंट झोन अंडर सेक्शन 39A. आता सेक्शन 39A ह्या सरकारान कित्याक यूज केले की जे जागे लोकांचे भाटां आशिल्ली, शेतां आशिल्ली किंवा मॅनग्रुव्ज एरियाज आशिल्ले, तळी आशिल्ली, ती इल्लिगल पद्धतीन तांणी कन्वर्ट केली. आता हे नोटिफिकेशन, गॅजेट नोटिफिकेशन dated 7 May 2026 with notification number 36/18/39A/ notification 5N TCP 2020-26 362 हे जे नोटिफिकेशन आसा, हेच्या मार्फत ताणी
माजोड्ड्या सालसेत हातून 2,50,406 स्क्वेअर मीटर नो डेव्हलपमेंट एरिया म्हणून मार्क केली. ताज्या उपरांत गोंसुआ सालसेत 1,95,470 स्क्वेअर मीटर ही नो डेव्हलपमेंट एरिया मार्क केली. मागीर साउथ जॉर्ज आयलंड जे मुर्मुगांव जे पडटा ते 6,63,802 स्क्वेअर मीटर तांणी नो डेव्हलपमेंट एरिया मार्क केली. केरी सत्तरी 65,31,752 स्क्वेअर मीटर्स तांणी नो डेव्हलपमेंट एरिया मार्क केली. आणि मांद्रे पेडण्या 6,64,446 असे टोटल 82,85,876 स्क्वेअर मीटर्स तांणी नो डेव्हलपमेंट एरिया म्हणून नोटिफाय केले. या गॅजेटाच्या मार्फत तांणी लोकांक 30 दिसाचो मुदत दिल्ली की हातून समज जर कोणाक ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार रेज करचें किंवा सजेशनां आसा जाल्यार रेज करची. आता ह्या गॅजेटान एक व्हेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर आसा जे हांव सगळ्या गोंयकारां मुखार दवरपाक सोदतां. आता हे गॅजेट नोटिफिकेशनान पयलीं तांणी 39A अंडर जवळ जवळ 9 ऍप्लिकेशनां अप्रूव्ह केली. 1, 2, 3, 4, 5, 6 अशी 9 ऍप्लिकेशनां अंडर 39A अप्रूव्ह केली. टोटल एरिया अंडर दिस 9 ऍप्लिकेशन वॉज 30,170 स्क्वेअर मीटर. तातूंतली 28,483 स्क्वेअर मीटर जर आमी पळयत जाल्यार तांणी म्हणल्यार विच इज रफली अबाउट 94% जागो हो कन्वर्ट केला. आता तो जागो कितें? तो जागो इज नॅचरल कवर. आणि पार्टी कोण? KGL रिएल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड. हाजो 18,733 स्क्वेअर मीटर तांणी नॅचरल कवर जो आशिल्लो फ्रॉम नॅचरल कवर ताणें सेटलमेंट केलो. आणि थंय बरयला सब्जेक्ट टू कमेंट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. वो सेम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाचो मंत्री विश्वजीत राणे. आणि हे जे गॅजेट काढला TCP ताजोय मंत्री विश्वजीत राणे. आता दुसऱ्या पार्टीचेर या. दुसरी पार्टी इज इराप इन्फ्रा LLP. हाजो ताणें 4,900 स्क्वेअर मीटर फ्रॉम ऑर्चर्ड विथ नो डेव्हलपमेंट झोन टू सेटलमेंट केलो. अगेन कमेंट्स विथ सब्जेक्ट टू कमेंट्स फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. तिसरो जागो सेम इराफ इन्फ्रा LLP 4,850 स्क्वेअर मीटर फ्रॉम ऑर्चर्ड विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप टू सेटलमेंट. आता आम्ही मातशी तातूंत म्हायती काढली आणि चेक केलें की बाबा हे KGL रिएल्टर्स कोण? हो खंयचो गोंयकार? KGL रिएल्टर्स आणि इराप इन्फ्रा LLP हे दोगूय जाण हैदराबादचे पार्टी. KGL रिएल्टराचे डायरेक्टर कोण? राजू कुमार नागावारुप्पू. आणि दुसरो रागम श्यामेलाथा. हो KGL रिएल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेडचो डायरेक्टर. म्हळ्यार हांणी हे जागे अंडर नॅचरल कवर डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा करपाकूच घेतल्या हे सिद्ध जाता. दुसरो इराप इन्फ्रा LLP पळय म्हणटा हाचे डायरेक्टर कोण? हाचो एक डायरेक्टर आसा रामचरण तेजा कोनिताला. म्हळ्यार जो साऊथ इंडियेचो पळय हिरो आसा तो राम तेजा. आणि दुसरो इज प्रीतम रेड्डी नल्ला. आता म्हाका एक समजना की हे सरकार सेम गॅजेटान पयलीं तांचे जागे कन्वर्ट करता आणि सेम गॅजेटान पेज नंबर 4 जर आमी पळयत जाल्यार जी हांवें सांगलें माजोड्ड्या, गोंसुआ, साउथ जॉर्ज आयलंड, केरी आणि मांद्रे हे 82 लाख स्क्वेअर मीटर सेम नोटिफिकेशनान तो कन्वर्ट करता. म्हळ्यार आपली पापां धापपाक जे पळय हे राजकुमार नागावारुप्पू, राम तेजा, मागीर ताजो आनी एक मित्र प्रीतम नल्ला रेड्डी हांची पापां धुवपाक सामान्य गोंयकारांचे जागे ह्या विश्वजीत राणे आणि प्रमोद सावंतान काढून कन्वर्ट केले. आता हांव चड डिटेलान वचना पूण आमचे
बाब एवर्सन हाचे कडेन जेन्ना हांवें डिटेल जेन्ना म्हायती काडली तेन्ना आमी डिटेल हातून गेले विथ सर्वे नंबर्स. आता माजोड्डेचे पळय तांणी जागे पळय जे नो डेव्हलपमेंट एरियेन घातल्या ते सगळे पार्टली पॅडीफिल्ड विथ इरिगेशन कमांड एरिया. दुसरे ऑर्चर्ड. तिसरो पार्टली ऑर्चर्ड विथ इरिगेशन कमांड एरिया पार्टली पॅडीफिल्ड. मागीर लार्ज सर्वे नंबर्स ऑफ 46 with all the subdivisions which are partly paddy-filled with irrigation command area ते ताणे no development area केले. तिसरो 42/3 is also partly paddy-filled. 42/1 is also paddy-filled. आता हे झाले माजोड्डेचे. आता गोंडसुवाचे जर आम्ही पळय जाल्यार सगळेच जागे पार्टली paddy-filled with irrigation, partly paddy-filled settlement. आता या सरकारान जे पळय हे जागे without any consultation, without any proper त्या लोकांकडे कन्सल्ट करनासतना पळय जे जागे नो डेव्हलपमेंट एरिया घातले ते कोणा विचारून घातले. आता गव्हर्नमेंट हातून टोटल फेल जाल्लो आसा. कित्याक की जे हांणी 17(2) आणि 39A अंडर जे गोंय पाड घातला ते फक्त आम्ही आपली इमेज क्लियर करपाक लागून हे जागे 82 लाख स्क्वेअर मिटर्स ह्या विश्वजीत राण्यान आणि प्रमोद सावंतान लोकांक चोरून हे अमेंडमेंट काडिल्ले आसा. आता why only these locations were selected? We have got specific question that why only Majorda, Gonsua, South George Island, सत्तरी केरी आणि मांद्रे, specifically Morji. Why only these locations were selected? What was the scientific criteria which were adopted? Which expert committee recommended these areas? Was any ecological assessment conducted in these areas? Why have several other environmentally sensitive regions across Goa excluded from this notification? आता जे आम्ही माजोड्डा आणि गोंडसुवाचे जर जागे पळयत जाल्यार दोज लार्जली आर पॅडीफिल्ड्स. आता ते शेतकरी थंय शेतां रोयतात. थंय सामान्य गोंयकाराचे कदाचित तो थंय आपली शेती रोयता आसतलो. जेन्ना तो पॅडीफिल्ड म्हणून लागला अंडर रिजनल 2021 ताका थंय कसलोच अधिकार ना सेटलमेंट करपाचो किंवा थंय बिल्डींग बांदपाची. जाल्यार हे जागे विश्वजीत राण्यान कित्याक म्हणून अंडर नो डेव्हलपमेंट एरिया घातले? कित्याक फाल्यां एक शेतकऱ्याक समज जर ती बांय मारची पडली ताका बांय मारपा मेळची ना. ताका समज फाल्यां पंप हाऊस बांदचो पडलो आपल्या एग्रीकल्चर जाग्यात किंवा पॅडी फिल्डान ताका ती पंप हाऊस बांदपा मेळचे ना. आता ह्या जुवारे न्हंयचेर देगेर तो आता हे जागे पळय जे नो डेव्हलपमेंट एरियेन घालता किंवा तांचे आनीकूय पायपलायन आसतले. कित्याक आता हे इलेक्शनाचे टायम तांकां कशें तरी आपली इमेज क्लीन करपाक जाय. सो मेळत ते जागे तांणी काडून घातल्या. हातून कसलीच ट्रान्सपरन्सी ना, हातून कसलेच कन्सल्टेशन ना आणि हातून कसलीच अकाउंटेबिलिटी ना. आय वॉन्ट टू आस्क द गव्हर्नमेंट की वेदर ग्राम सभाज वर consulted, whether panchayat passed any resolutions, whether landowners were consulted before issuing the proposal, whether local communities were informed about the long-term implications of making this area into no development zone, whether any social impact assessment was conducted. Yes, सरकाराची जी पळय behind the closed doors डील आसा ती म्हाका दिसता हातून एक्सपोज जाता. आमचो सरकारान हाजेर उत्तर दिवचे पडटले की फ्युचर जनरेशनाक वेदर दे विल बी परमिटेड. फाल्यां जर एक शेतकरी आसा जर ताचें घर आसा जर ह्या पॅडी फिल्डान तो जर रावता आसतलो ह्या पॅडी फिल्डान फाल्यां ताची जर भुरगीं जाली जाल्यार वेदर गव्हर्नमेंट वील अलाव हिम टू इनक्रीज हिज हाऊस और गिव हिम एक्स्ट्रा रूम टू बिल्ड फॉर हिज एक्झिस्टिंग हाऊस तातून कांय क्लॅरिटी ना. Will farmer retain complete right to construct agricultural structures? ताजेर काय क्लॅरिटी ना. Will village infrastructure such as access road, irrigation facilities, community amenities continue without this restriction? हाजेर कसलीच क्लॅरिटी ना. What rights will ordinary Goans continue to enjoy after the final notification?
सो म्हाका दिसता हे जे नोटिफिकेशन ह्या सरकारान जे काढलां हे सामान्य गोंयकाराक धोकादायक आसा. कित्याक जर तर आमी हाचे लिगल स्टेटस जर पळयत जाल्यार सेक्शन 39A कितें म्हणटा, देर आर 2 स्टेप्स इन टू दीस. फर्स्ट, the board approves a proposal and invites objections and suggestions. Then, after considering all the feedbacks, the board issues a final notification. आता हे 7 मेक जे नोटिफिकेशन या सरकारान गॅजेट नोटिफिकेशन जे इश्यू केला हाचे फायनल नोटिफिकेशन अजूनही येऊ ना. सो हे सगळे गोंयकार ज्यांची पेडी फील्ड आसात, गोंचुआ आसतली, मजोड्ड्या आसतली, मांद्रे आसतली किंवा केरी आसतली, जे शेतकरी थंय आसा हांचेर व्हडलो हो धोका. आणि म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान आपले दोळे उगडे करचे पडटले, हे पंचायती थ्रू त्या शेतकऱ्या मेरेन पावचे पडटले. कित्याक ही एक तांती तलवार ह्या विश्वजीत राण्यान आणि प्रमोद सावंतान सामान्य गोंयकाराचेर आज दवरिल्ली आसा. आमी डिमांड करता की टीसीपी मंत्र्यान इमिजिएटली he has to publish a complete comprehensive report showing total land converted into settlement zones since assuming office. ज्या दिसा तो ऑफिस एज्युम केला ताणे कंप्लीट हाचेर व्हाईट पेपर इश्यू करचो पडटलो. टोटल लँड कन्वर्टेड फॉर कमर्शियल पर्पजीस लायक पीपल लायक इराप इन्फ्रा हे तुमच्या मुखार दवरला. हो कोण गोंयकार? आणि हे आता ऑलमोस्ट 28,000 स्क्वेअर मीटर तांकां नॅचरल कव्हराचो कन्वर्ट करपाक कसली गरज पडली? ह्याच विश्वजीत राण्यान कितें सांगिल्लें की 39A सेक्शन जे हाडला ते जे पळय सामान्य गोंयकार आसा ज्यांचे 100 स्क्वेअर मीटर, 200 स्क्वेअर मीटर, 300 स्क्वेअर मीटर जे चुकून लागल्या तांचे कन्वर्ट करपाक हे सेक्शन हाडला म्हणून. बट दिस गॅजेट नोटिफिकेशन क्लियरली शोज देयर नेम. हे हांव उलयना, हे ह्या सरकाराचे गॅजेट नोटिफिकेशन उलयता. पॉइंट नंबर 5 तुम्ही वाचा. KGL रिएल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, एरिया इज 18,733 स्क्वेअर मीटर. पॉइंट नंबर 6 आसा इराप इन्फ्रा LLP 4,900 स्क्वेअर मीटर. पॉइंट नंबर 7 आसा इराप इन्फ्रा LLP विच इज 4,850. आणि हे लोक कोण? हे लोक फिल्म स्टार, सुपरस्टार प्रीतम नल्ला रेड्डी म्हणटा तो एक व्हडलो एजंट जो सरकार घडयता आणि सरकार उडयता. सो हे असल्या लोकांक कसली गरज पडली नॅचरल कव्हर कन्वर्ट करपाची? सो हे सरकार दाखयता एक आणि करता दुसरी. म्हाका सगळ्या गोंयकाराच्या मुखार हाडपाचें आशिल्लें की हे जे 82 लाख स्क्वेअर मीटर ह्या सरकारान पळय जे नोटिफिकेशन काढला, दिस इज ऑल अ फार्स. आणि ते सामान्य गोंयकार, सामान्य शेतकरी, सामान्य फिशरमॅनूय आसतलो तातूंत, जो थंय रावता आसतलो. आता जेन्ना हांवें मुर्मुगांवच्या लोकांक विचारलें की ते जॉर्ज आयलँड जो आसा त्या आयलँडाचेर बाबा जाता कितें, जेन्ना चौकशी केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की दॅट इज एक्चुअली अ हेरिटेज सायट. तो एक लायट हाऊस आसा, थंय एक चॅपल आसा, थंय एक हांवें आयकलें की दिवाळे दिसा थंय लोक वचून तुळशीचें लग्न करता. सो हे सगळे ऍक्टिव्हिटी रिस्ट्रिक्शन आयले ना. वाय दिस वॉज रिक्वायर्ड वेन दॅट सायट इटसेल्फ इज हेरिटेज? हेरिटेज सायटीन तुका विदाउट आर्किओलॉजिकल विचारल्या शिवाय कांयच करपाक मेळना. सो फक्त लोकांक दाखोवपाक लागून आता केरी सारख्या वाठारात हे पळय ताणें 65 लाख स्क्वेअर मीटर पळय घातला. दिस कम्स अंडर द बफर झोन ऑफ मांद्रे वायल्ड लायफ सँक्च्युरी. सो अंडर द वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट, अंडर बफर झोन देर आर रिस्ट्रिक्टेड ऍक्टिव्हिटीज. So why this unnecessary drama of showing की बाबा आम्ही 82 लाख कित्याक कितें जाता जेन्ना असली नोटिफिकेशनां येता, हेडलायन्स येता की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान 82 लाख स्क्वेअर मीटर नो डेव्हलपमेंट एरियान घातलो म्हणून, विच ऍक्च्युअली इज रॉंग. दॅट एरिया ऑफ 65 लाख स्क्वेअर मीटर इज ऑलरेडी अंडर बफर झोन अंडर द वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट. देर आर रिस्ट्रिक्शन अंडर वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट. सो हे आमकां तुमच्या मुखार दवरपा आशिल्लें. We demand that the government should come out clean on why they are fooling the people. आणि हे सगळे शेतकरी इन्क्लुडिंग माजोड्डा, गोंचुआ, मोर्जे आणि सत्तरी हांचे दोळे उगडे करचे पडटले. We will make an effort to approach all the panchayatis involved in this notification and all other panchayatis also where हे सरकार गोंयकारांक, सामान्य गोंयकारांक ज्यांची घरां आसा, ज्यांची थंय
पंप हाऊस आसतले, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर आसतले, हे सगळे धोक्यान आसा. आणि जे 2012चे ह्या सरकाराचे मॅनिफेस्टो हांव उलयना, ह्या सरकारान गॅरंटी दिल्ली गोंयकारांक 2012 आज 14 वर्सां जाली. हे सरकारान सांगचे पडटले की नवो रिजनल प्लॅन ते कित्याक करना. हे केला पळया नो डेव्हलपमेंट झोन केला म्हणटा पळया तो ऑलरेडी वेन वायल्ड लायफ सेंच्युरी वॉज हे प्रपोज नॉट नोटिफायड टील डेट प्रपोज केली तेन्ना वायल्ड लायफ सेंच्युरीक एक बफर झोन आसता. ते बफर झोनीक पयलींच ती रिस्ट्रिक्टेड एरिया आहा आनी फक्त क्रेडीट घेवपाक हेणी ते हे केलां कितें की आपूण नो डेव्हलपमेंट झोन केला म्हणटा. आनी सेकेंडली तुमकां सांगता ब्लंडर तुमी आयकचें की हो मनीस डबल स्टँडर्ड कसो तो सांगता तुमकां. ही इज द पर्सन हू हॅज पुट पिटिशन टू कॅन्सल वायल्ड लायफ सेंच्युरी एंड ऑन रिकॉर्ड तुमी घे. ह्याच मनशान एका मनशाक फुडें काडून पिटिशन घातलां की वायल्ड लायफ सेंच्युरी शूड बी स्टेप फ्रॉम 70 म्हणून. आनी होच मनीस म्हणटा कितें आपूण हे करता सो एंड इज इतली डबल गेम हो मनीस करता. ही इज द बीग फ्रॉड. आतां सांगता तुमकां तेणी डिक्लेअर केली म्हणून म्हणटा पळय ह्या विश्वजितान ही इज ओनर. हांव विचारता ताका वी आर द ओनर्स ऑफ दॅट लँड ऑन रिकॉर्ड ही इज टील डेट ही इज नॉट ओनर इन कारापूर एंड केरी ऑल्सो. इज डॅडी हीज फादर इज द ओनर आय बिलीव. पूण कितें आसा आमकां हे विश्वासान न घेता दॅट इज वन प्रोसिजर. जमीन आमची पयली गव्हर्मेंटान हे करपाक जाय कितें करपाक जाय लिगली परचेज यू शूड परचेज देन यू कॅन मेक दॅट हे प्रोटेक्टेड हे. वी आर फॉर एनवायरमेंट वी आर आय एम फॉर वायल्ड लायफ सेंच्युरी. बट कितें आसा दॅट शूड बी मिड पॉयंट दॅट शूड बी वन बाउंड्री बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल अशें हांव थारायता. आतां पळया हेच्या ह्या सगळ्या ब्लंडरा खातीर आमचें एनवायरमेंटूय काबार जाला आनी पिपलूय सफर्ड. आतां पळया ते 64 लॅक्स म्हणटा न्ही ते 64 लॅकान 90% कॅज्यूस आर देर. काजू आसा लोकांची घरां आसा. अशी जागा कॅन बी हे जावंक शकता नो डेव्हलपमेंट झोन जावंक शकता. तो मनीस कितें करता तो फूल करता लोकांक फक्त ही लोकांक फूल करता आनी भायर एक पिक्चर केला तेणी. पण रियलिटी ग्राउंड रियलिटी आय नो ही इज अ बीग हे फेलियर. तेणी एकूच करपाचें की 70 लोकांक फूल करपाचे. आयज 98% डोंट हॅव ओनरशीप. आय कॅन शो यू डॉक्युमेंट नो हे ओनरशीप. असो मनीस तो फक्त लोकांक कितें सांगता तो आपूण तुमकां ओनरशीप करतलो. वाय इज अ ओनर इन कारापूर वाय नॉट 70 पीपल आर ओनर्स ऑफ देअर हे ते आज एनक्रोच पर्सन म्हणून कितें आसा. सो दीस आर द इश्यूज. आणि हे काय ना तेका लोकांचे पडलेले ना. तेका नो डेव्हलपमेंट झोन बी करून काय करपाचें ना. तेणी एका मनशाच्या नांवार PTL फायल करून ही इज ट्रायंग टू कॅन्सल वायल्ड लायफ सेंच्युरी ऑफ सात्तारी. हो असो ब्लंडर मनीस डबल स्टँडर्ड मनीस तो. आनी तो मनीस आयज एक्सपोज जातलो आनी आमी तेका एक्सपोज करताले. काँग्रेस पार्टी आमी आसा. वी आर द फॅक्शन वी वील ओपोज विश्वजीत राणे. आणि आमकां काय ना जो वायट करता गोंयांत न्हू तेका आमी ओपोज करता. न्ही दुसरे पळय जे काजू पळय आसा न्ही विचारा की हो KGL रिएक्टर राम तेजा म्हणटा का जग वळखता मरे. ही इज अ सुपरस्टार इन साऊथ इंडिया. RRR म्हणटे फिल्म आयिल्ले ही फिल्माचो हिरो मरे तो. ताका कसली गरज पडली नॅचरल कव्हरांतल्यान कन्वर्ट करून सेटलमेंट करपाक. काय तो काबार जालो भिकारी जालो आनी गोंयान तो शेतकरी जालो अशें बीन कितें आहा. these cases which I have placed before you under the same notification. हांव तुका दुसरें नोटिफिकेशन दाखयना. सेम जी तांची 232 this was the 232nd meeting which held on 4th May 2026 of the TCP board where all these proposals are approved. नो ऍप्लिकेशनात तांणी अप्रूव्ह केल्या. त्याच बरोबर तांणी 82 लाखूय NDZ करपाचो प्रपोजल अप्रूव्ह केला. TCP बोर्डाक ते कोण आसता ते फायल ऑब्जेक्शन आस्किंग फॉर cancellation of this proposal. This is a proposal which they have moved to convert 82 lakh square meters into no development area.
TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे जेन्ना पत्रकाराक किंवा हेका सांगता आपणे अमके भाशेन NTZ घातल्या तेजेर काउंटर करपा खातीर तुमी कमी पडटा काय? नाही सो हांवें तुमच्या मुखार हाडले की जो मंत्री सांगता की आपण 82 लाख स्क्वेअर मिटर NTZ केलो तो कसो गोंयकारांक फटयलो हे तुमच्या मुखार आतां हाडला. हाजेर ताणें जाप दिवची पडटली कित्याक हातून सामान्य गोंयकार बाबडो जो शेतकरी आसा जे कोस्टल लायनीर रावता तांची घरां धोक्यान आसा हातून. पिक्चर एक दाखयलें की जाता हेडलायन येता 82 लाख नो डेव्हलपमेंट जालो म्हणून, पूण एक्चुअली कितें हें आज आमी उघड केल्लें आसा. तो 82 लाख स्क्वेअर मिटर खंयचो कोण इफेक्ट जाता हें आमी आज तुमच्या मुखार दवरिल्लें. इन शॉर्ट तो मनीस रोयता थंय मुट्टे मळपाचे तुगेली भट्टी आसतली, थंय ताचे भाटी आसतली, प्लस तुजी थंय घर आसतलें, ते सगळे धोक्यान आयले आहात. थंय कोणाच्यो काजू प्रोसेस करपाचे युनिट आसतले ते सगळे धोक्यान. बिकॉज वन्स यू डू NTZ फाल्यां जर ते शेतकऱ्याचे समजा भुरगे वाडले आनी त्या फार्मराक दिसले आतां आनी एक रूम काडपाक काय मेळचें ना. सो एका सायडीन तो वायल्ड लायफ काडपाक सोदता, दुसऱ्या सायडीन तो NTZ करता फक्त कितें इलेक्शन स्टंट की आपूण 82 लाख स्क्वेअर मिटर NTZ केलो, विच रियालिटी इज फाल्स. आणि दुसरे प्रमोद सावंत कसली बारीक एक पिन सुद्धा जर सकल पडत तो क्रेडिट घेवपाक धांवता मरे. म्हज्या सरकारान हें केलें, म्हज्या सरकारान तें केलें. जर तर 82 लाख स्क्वेअर मिटर जर तर तुम्ही आज NTZ केलो तो प्रमोद सावंत खंयच्या पिळ्यान लिपला? वाय इज ही नॉट टेकिंग क्रेडिट ऑफ दीस? म्हाका म्हायती अशी आसा की पयर तांची पळय कॅबिनेट जाली थंय तांच्या मंत्र्या भितर धुसपूस आशिल्ली रिगार्डिंग दीस नोटिफिकेशन. देन प्रमोद सावंत should come out and take credit की माझ्या मंत्र्यान 82 लाख स्क्वेअर मिटर NTZ केलो. कित्याक केला तो? दॅट मीन्स दे आर फुलिंग द पीपल ऑफ गोवा. कारापूर सर्वणूक ह्या प्रॉपर्टी ते राज्य बऱ्यान केले आणि कोण तरी ते नोटिफिकेशन घेऊन गेलो की साहेबा आपला सर्वे नंबर आपण शेत रोयता तो तातून आयला. तेन्ना आमी चौकशी केली, तेन्ना आमी इनफ इज इनफ मुवमेंटाचे स्वप्नेश शेंद्रेकर आसतले हांचे कडेन सगळ्यांकडे करून हे डॉक्युमेंट्स काढले. तेन्ना आमच्या नदरेक आयले की जून म्हयन्यान TCP मंत्र्यान घोषणा केली की 82 लाख स्क्वेअर मिटर जागो जो आसा आपूण नो डेव्हलपमेंट एरियेन घातला. आणि म्हाका दिसता हे चडशे सामान्य लोकां मेरेन ही मेसेज पावना. तो शेतकरी बाबडो थंय आपल्या हातून बिजी आसता कित्याक तो पयलींच रिणान आसा. सो म्हाका दिसता तुमच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे गोंयकारां मेरेन पावनी की हे सरकार कशें तांकां फटयतात. हे तुम्ही सामान्य लोकांक